नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक मायमगाचे येवकार हांव दीप्ती काकोडकार सकाळच्या खबरो बुलेटिनाक सुरुवात करता सविस्तर खबरां पयलीं पळोवचे मुखेल खबरो पणजी महापालिका वेंचणुकेच्या मतदाना खातीर जाल्या सुरवात महापालिकेच्या 30 प्रभागां खातीर एकूण 70 उमेदवार देवल्यात रिंगणात मतदान सकाळी 8 ते सांजे वेळार 5 वरां मेरेन मेळटले करपाक 13 मार्चाक जातली मतमेजणी केरी 72 माडांकडेन रातयां घरात आणि दुकानाक रिगली कोल्ड ड्रिंक व्हॅन घरांचे आणि दुकानाचे जाला लुकसाण सुदैवान कोणाकूच जावंक ना दुखापत सभाघराचो अपमान करपाचो नाशिल्लो हेत त्या आंदोलकांक पास आपल्या कार्यालयात दिले पण तांचो हेत आपल्याक नासलो खबर विजयान मागली सभाघराची बिनशर्त माफी फाटल्या 5 वर्षाच्या काळात 8425 गोंयकारांनी सोडले भारतीय नागरिकत्व हातूंतल्या 8370 गोंयकारांनी पोर्तुगालाक पसंती दिल्ल्याचे मुख्यमंत्री सावंतान दिल्ल्या लेखी जापेंतल्यान मेळ्ळ्या माहिती राज्यात सैमीक पर्यटना खातीर बेगीनूच हाडटले इको टुरिझम धोरण पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेची माहिती इको टुरिझमा खातीर पर्यावरणात फटको बसतलो म्हणून आमदार युरीन मांडिल्लो विधानसभेत प्रश्न आणि शिमला वाठारात प्रस्तावित युनिटी मॉल रद्द करपाच्या अधिकृत घोषणेवेल्यान आणि या प्रकल्पाचेर आतामेरेन जाल्ल्या खर्चाच्या तपशिलावेल्यान विरोधकांनी सरकाराक धरल्यान धारेर आता खबरो विस्तारान विधानसभेत सोमारच्याक जाल्ले घडणुके वरवीं सभाघराचो अपमान करपाचो हेतू नाशिल्लो त्या लोकांक पास आपल्या कार्यालयात दिल्ले मात तांचो हेतू आमकां खबर नाशिल्लो सभाघराच्या नेमांप्रमाण पास दिवपी मनशाक जापसालदार धरपाक शकना तरी जाल्ल्या प्रकाराची जापसालदारकी घेवन आपूण सभाघराची बिनशर्त माफी मागता अशें आमदार विजय सरदेसाईन सांगलें विधानसभा अधिवेशनाच्या पहिल्या दिसा मिराबागचे आंदोलक सभाघरात आयिल्ल्यान बरोच बोवाळ जाल्लो ते उपरांत तांकां अटक करून जामिनार सोडयिल्ले ताचे उपरांत सभापतीन हे विशीं सखोल चौकशी करतले अशें आश्वासन दिल्लें ते प्रमाण सोमारा ह्या प्रकरणाची चौकशी जाली आमदार विजय सरदेसायान त्या चौगांक विधानसभेत येवपाक पास दिल्ले हे चौकशेत स्पश्ट जाले तेन्ना विजय सरदेसायान 24 वरांत बिनशर्त माफी मागची ना जाल्यार कारवाय जातली असो आदेश सभापतीन दिल्लो ते प्रमाण आमदार विजय सरदेसायान मंगळारा विधानसभेत स्पश्टीकरण दिले सोमारच्याक जाल्ले घडणुके वरवीं सभाघराचो अपमान करपाचो हेतू नाशिल्लो त्या लोकांक पास आपल्या कार्यालयात दिल्ले मात तांचो हेतू आमकां खबर नाशिल्लो सभाघराच्या नेमा प्रमाण पास दिवपी मनशाक जापसालदार धरपाक शकना तरी लेगीत जाल्ल्या प्रकाराची जापसालदारकी घेवन आपूण सभाघराची बिनशर्त माफी मागता अशें आमदार विजय सरदेसायान सांगले Speaker sir, I have a right to explain before being held responsible, liable for anything arising out of an unfortunate event which happened on the first day of the session, that is the 6th of March 2026. Inquiry conducted behind my back is only suggestive of the fact that passes were issued by my staff. I don't deny this at all. Speaker sir, however, conclusion arrived is wholly uncalled for and unwarranted. हांव एक लोकप्रतिनिधी आणि स्पीकर सर फक्त म्हजे मतदारसंघाचे अशें न्ही पूण सगळे गोंयच्या लोकांच्यो ग्रीवन्सीज आयकप आनी त्यो रिजॉल्व करपाक अटेम्प्ट करप हें म्हजें कर्तव्य जाता म्हाका लोकांक हावजान येवपाक आनी सेशन अटेंड करपाक पास इश्यू करप होय आमकां एक हक्क तुमी दिल्लो आसा Exercise of this right cannot be faulted upon, Speaker sir. The rules of business of this House neither frowns on such issuance nor holds the issuer responsible for the subsequent conduct of the invitees while attending the proceedings. हांवें पास इश्यू केल्ले आतां पास इश्यू केल्ले लोक कशे वागतले हाजी रिस्पॉन्सिबिलिटी हांव घेवंक शकना ओ ही घेवची अशें हाऊस रुल्स सांगनात स्पीकर सर आय वूड लायक टू क्लॅरिफाय that I did not foresee any disruptive action that would take place. I had no knowledge of the intention of those people when they requested me for the passes. I fully own up to this morally. I will take moral responsibility and express my unconditional apology as you desire and regret for the same. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही
2021 ते 2025 या 5 वर्षाच्या काळात 8,425 गोंयकारांनी भारतीय नागरिकत्व सोडून हेर देशांचे नागरिकत्व स्वीकारलं. हातूंतल्या 8,370 म्हळ्यारूच 99.54% गोंयकारांनी पोर्तुगालाक पसंती दिल्ल्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी विधानसभेत दिल्ल्या लेखी जापेंतल्यान ही माहिती मेळ्ळ्या. पळयात पुराय बातमी. फाटल्या 5 वर्षाच्या काळात वट्ट 8,425 गोंयकारांनी भारतीय नागरिकत्व सोडून पोर्तुगाल सयत हेर देशाचे नागरिकत्व स्वीकारला. हातूंतले 8,370 म्हळ्यारूच 99.54% गोंयकारांनी पोर्तुगालाक पसंती दिल्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी विधानसभेत दिल्ल्या लेखी जापेंतल्यान ही माहिती मेळ्ळ्या. आमदार वेन्झी वेगस, क्रूज सिल्वा, विजय सरदेसाय आनी ॲडव्होकेट कार्लोस फरेरान हो प्रस्न विचारिल्लो. फाटल्या 5 वर्षांत जे गोंयकार भारतीय नागरिकत्व सोडून वेगवेगळ्या देशांत गेल्या तांच्या सामाजीक आणि आर्थीक स्थितीचो सरकारान अभ्यास केला काय असोय प्रस्न ह्या आमदारांनी विचारिल्लो. मजगतीं हे नागरीक स्वताच्या आवडी प्रमाण हेर देशांनी गेल्यात तांच्या सामाजीक आणि अर्थीक स्थितीचो सरकारान अभ्यास करूंक ना अशें मुख्यमंत्र्यान सांगिल्लें कळटा. तशेंच दुसऱ्या देशाचें नागरिकत्व स्वीकारप हो मनशाचे वैयक्तीक निवडीचो भाग आसा. संविधानाच्या कलम 9 प्रमाण दोट्टी नागरिकत्वाक परवानगी ना अशेंय मुख्यमंत्र्यान नमूद केलां. 5 वर्सांत वेगवेगळ्या देशाचे नागरिकत्व स्वीकारिल्ले गोंयकार 2021 954, 2022 1,285, 2023 2,094, 2024 2,295, 2025 1,997. कितले गोंयकार खंयच्या देशांत गेले? पोर्तुगाल 8,370, कॅनडा 12, रशिया 2, अमेरिका 9, इंग्लंड 18, कझाकिस्तान 1, मेक्सिको 1, फ्रांस 1, जर्मनी 3, पोलंड 1, थायलंड 2, आयर्लंड 1, रोमानिया 1, टांझानिया 1. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. राज्यात सैमीक पर्यटना खातीर इको पर्यटन धोरण हाडटले अशी माहिती पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन विधानसभेत दिली. गांवगिऱ्या वाठारांनी पर्यटकांचो अतिरेक बंद जावपा खातीर आमकां मजत जातली अशें मंत्र्यान सांगलें. इको टुरिझम खंयच्या वाठारांत करतले ते विशीं अभ्यास केला काय ना असो प्रश्न आमदार आलेक्स रेजिनाल्डोन विधानसभेत केल्लो. ताचेर विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव हांणी उलोवप केलें. इको टुरिझम पर्यावरणाक फटको बसतलो, ताका लागून सरकारान लक्ष घालचे अशी मागणी आमदार युरीन केल्ली. ताका जाप दितना पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन सांगलें, राज्यात सैमीक पर्यटना खातीर इको टुरिझम धोरण हाडटले अशी माहिती मंत्र्यान दिली. गांवगिऱ्या वाठारांनी पर्यटकांचो अतिरेक बंद जावपा खातीर आमकां मजत जातली अशें मंत्र्यान सांगलें. I asked the minister all destinations, then बरें आन्सर दिला. आन्सराची तेम घातला some few areas. आनी म्हणलां की मान्सूनान देखून GTDC does lot of ecotourism. Because I would like to know from the minister, I have a specific question, which are the areas we have identified exactly, and I will tell you why, or whether you have made any study, which areas in the state you are going to allow for ecotourism. Specific question, have you made a study? And if you have made a study, give me the locations exactly where ecotourism can be done. The details of the steps taken to protect Part C, to protect ecotourism by sensitizing tourists on responsible behaviors and environmental responsibility. Your answer says advisories are being published through various social and marketing platforms, creating awareness among tourists. Anna, Speaker sir, a social media advisory today is not a safeguard. The Honorable Minister also knows. In the absence of a governed, dressed up digital language, you are taking cover. You have said you are coming with the ecotourism policy. At the start you said. Speaker sir, eco-tourist places are very fragile. They are very fragile and it can be easily damaged if over-tourism happens, how it has happened on the beaches. Now, when we are going into these areas, because specifically, Mogala Prashna, whether the government has fixed any time limits on the number of tourists, on the number of vehicles, on commercial activities that is permitted in these eco-sensitive departments. Speaker sir, Halit, we have come up with the Goa Ayurveda and Wellness Policy 2026. एक आमची नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ आयुर्वेदा हांगा धारगळे आसा आणि एक आयुर्वेदा कॉलेज शिरोडे आसा. डिपार्टमेंट ऑफ टुरिझमान दोन्ही कडे MOU सायन मारले आणि आज नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ आयुर्वेदा पंचकर्मा सगळे ज्यो गजाली करता आयुर्वेदा खातीर एंड वेलनेसाक त्यो दोन जाग्याचे नॉर्थ आणि साउथ पळयता आसतना स्पीकर सर टुडे वी आर लुकिंग एट मोर ऑपॉर्च्युनिटीज टू
explore Ayurveda and explore wellness. So when it comes to ecotourism, Speaker sir, it is about how we can curate experiences, how we can allow things to happen in the village and get an experience where inclusively त्या गावातल्या त्या लोकांक कशे पैसे पावतले आनी तो कसो जोडटलो हे विचारधारा करून कंट्रिब्युशन टू इकॉनॉमी जालीच थंय लोकल एम्प्लॉयमेंट जातलेच पण त्या गावांत तांकां कशें जोड पावलान आमी काम करूंक शकता आनी तांकां जोडून दिवंक शकता हे विचार करून जेन्ना इको टुरिजमात आमी भर घाला त्याच टायमार वी आर ऑल्सो लुकिंग एट sitting with the forest department and formulating a eco-tourism policy which is right now under examination. The eco-tourism policy zale Speaker sir, we will get a proper shape and size of what we want to do. कित्याक ओवर टुरिजम जाल्ले नाका गांवांनी फाल्यां जे ओवर टुरिजम थोड्या जाग्यांनी हेवटेन जरा कोस्टल बेल्टात थंय जावचे न्हय हे विचारूय आमकां करून इको टुरिजम प्रमोट करपाक जाय आनी त्या खातीर स्पीकर सर एक सांग्यार एक हॉटेल आसा जाल्यार बाकी कडेन आमी होमस्टे पॉलिसी काडली होमस्टे पॉलिसी माध्यमांतल्यान इन्सेंटिवायज केली 2 लाख रुपया पर होम ओनली इन द रुरल बेल्ट टू प्रमोट रुरल टुरिजम विच इज इको टुरिजम म्हणजे पेडणेच्यान काणकोण पर्यंत फक्त वी आर प्रमोटिंग होमस्टेज ज्या हातूंतल्यान एअरबीएनबी कडेन एमओयू मेक माय ट्रिपा कडेन एमओयू अगोडा कडेन एमओयू टू promote them at the same time create SOPs for them to come and stay. So bed breakfast आणि homestay promote करपाक थंय तांकां infrastructure दिलो. Eco tourism जे काडटा is with a focus on locals. Where homestays are only run by local only women. homestays. It is not given to anybody. Local communities कडे self help groups बाकीचे ते थंय promote आम्ही करून घेता through this type of experiences जे हांवें सांगले for example पराग रांगणेकर absolutely all are locals गांवचे लोक जांकां आमी फाटीं सत्कार सुद्दां करून काडलो कित्याक एक गांवची महिला जेन्ना केन्नाच एक्सपिरियन्स करून नाशिल्ली हे बिकम वन ऑफ द बेस्ट एम्बेसेडर्स ऑफ टुरिजम फॉर इन टर्म्स ऑफ होमस्टे एंड इको टुरिजम फॉर द स्टेट ऑफ गोवा इको टुरिजम जेन्ना आमी म्हणटा स्पीकर सर वी आर प्रोमोटिंग टुरिजम इन दीस एरियाज मोस्ट ऑफ दीस एरियाज कम अंडर फॉरेस्ट सो अनलेस वी हॅव अ पॉलिसी इन प्लेस विच इज टीच्ड with the tourism department and forest department or GFDC we cannot start doing things. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. गोंय विधानसभा अधिवेशनात मंगळारा युनिटी मॉल प्रकल्पावेल्यान सरकार आणि विरोधी पक्षांमदीं शाब्दीक वाद पळोवपाक मेळ्ळो. शिमला वाठारांत प्रस्तावित युनिटी मॉल रद्द करपाच्या अधिकृत घोषणेवयल्यान आनी ह्या प्रकल्पाचेर आतां मेरेन चल्ल्या खर्चाच्या तपशिलावेल्यान विरोधकांनी सरकाराक थारेर धरले. ह्या मुद्द्यावेल्यान सभाघरांत बरोच बोवाळ निर्माण जालो. पळयात. युनिटी मॉल प्रकल्प रद्द करपा संबंधी मंत्रिमंडळाचो अधिकृत निर्णय सभाघरात सादर करचो अशी मागणी बाणावलेचो आमदार वेंजी वेगसान केला. मजगती या प्रकल्पाच्या खर्चाक लागून विरोधकांनी सरकाराक घेराव घालो. 25 कोटी खर्च जाले असो दावो मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान केल्ल्यान विरोधी फुडारी युरी आलेमावन या विसंगती विशीं हुस्को उक्तायलो. हे विशीं पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी विरोधकांचेर राजकारण करतात असो आरोप करून प्रकल्पा खातीर नवी सुवात सोदपाचें काम चालू आसा अशी माहिती दिली. हो जो युनिटी मॉलाचो इश्यू हा इट हॅज अ लॉट ऑफ हिडन illegalities because of the principal district court recently squashed off the construction license issued by the Chimbal village panchayat deeming it invalid from unlawful orders of the video order DOP. Speaker's point of order. कोर्टान स्ट्रक डावन करूना कंस्ट्रक्शन लायसन्स सरकाराक सांगला सारखे तुटीन ते कंस्ट्रक्शन लायसन्स फॉलो अप करून घे वी हॅड ऑप्शन ऑफ गोइंग टू अपील और वी हॅड ऑप्शन ऑफ पुटिंग थिंग्स इन प्लेस स्टार्टिंग मुख्यमंत्र्यांनी डिसाइड केले की इमोशन्स आणि सेंटिमेंट्स ऑफ द पीपल वेर टेकन इन टू कन्सिडरेशन आय डोंट वॉन्ट टू गेट इन द लिगॅलिटी ऑफ द थिंग हियर ताका जाल्यार सुरवात करून हांव सोंपयतलो पूण हांगाच्यान ते जेन्ना सुरवात करता कोर्टाची भाशा हांगा मिस इंटरप्रेट करची न्ही ही म्हजी रिक्वेस्ट. स्पीकर सर ज्या विशयाचेर आमी जेन्ना प्रोजेक्ट शिफ्ट केलो डायरेक्टली गव्हर्मेंटान जेन्ना डिक्लेअर केले म्हाका दिसता त्या विशयाचेर फर्स्ट सप्लिमेंटरी जे येता I draw the attention. पूण एक बरी संकल्पना युनिटी दाखोवपाची इन डायव्हर्सिटी वॉज दीस पर्टिक्युलर प्लॅटफॉर्म आणि हे जातलेच ते मुख्यमंत्र्याकडे खंय उलोवन ते करता सेपरेट. चिंबला गांवाची ही पाया पलट जातली आशिल्ली हांव आजूय म्हणटा आणि राजकारण नाशिल्लें न्ही स्पीकर सर जाल्यार चिंबल्या पुरते चिंबल्याचे लोक उलोवन उगी रावतले आशिल्ले. आज चिंबलाचे लोक सांगचे नाशिल्ले आमी मिराबाग येता सगळे चिंबलकार येवन रावतले आमी बोवाळ करतले हे जेन्ना म्हणटा तेन्ना सुद्दां हाज्या फाटल्यान राजकारण आशिल्लें ते आज तुका प्रूव जाता. पूण एडमिनिस्ट्रेटिवली वी हॅव गॉन आउट
वी हॅव ऑलरेडी टेकन अ गव्हर्नमेंट डिसिजन घेऊन ऑलरेडी तांच्याकडे रिफंड मागलो. नवी सायट पळोवपाची प्रकल्पान चालू केली. आनी कितें जाय आता हाजेरूय राजकारण. एक राजकारण जालें बंद करपाचें. प्रायम मिनिस्टरचो एकता मॉल बंद केलो आनी प्रायव्हेट मॉल नाशिल्लो हो. आनी आतां परत नेक्स्ट विचारता कॅबिनेट तुमकां नवा लँडाचेर दिता तुमकां. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. आयज सकाळच्यान पणजी महापालिका वेंचणुके खातीरच्या मतदानाक सुरवात जाल्ली आसा. महापालिकेच्या 30 प्रभागां खातीर एकूण 70 उमेदवारां मदीं ही वेंचणूक जातली. तेन्ना सकाळ सावन मतदान केंद्राचेर गर्दी आमकां पळोवपाक मेळटा. तर आतां थेट या आमचो प्रोड्युसर गौरी शामोणकर हाचे कडेन आनी थंयची परिस्थिती जाणून घेवया. पणजी महानगरपालिका त्या खातीर मतदान प्रक्रिया सुरू झालेली आसा. आमी सगळ्यांनी जर आढावो घेत जाल्यार रोहित मांजरेकार हांच्यानी तशेंच आज ते महापौर सुरेंद्र फुलझारू हांच्यानी तांच्या प्रभागात वचून गांवांत मतदान केले. बऱ्या तरेन लोक सुद्दां भायर सरिल्ले आमकां पळोवपाक मेळटा. सुमार 32,000 लोक मतदान करतले आनी एकूण 7 उमेदवार रिंगणात गेल्ले आसा. कशा तरेन तांचो आढावो चालू आसा कसो प्रतिसाद मेळटा. व्हेरी गुड रिस्पॉन्स पीपल ऑफ पॅरियन. आमी पणजेकर पीपल आर व्हेरी सायलेंट. They don't speak, but today they will speak in the ballot box. पण मुखेल असं किती मुद्दे तुम्ही पुढे घेऊन आम्ही खूप करू शकतो. ट्रॅफिक मॅनेजमेंट ते पासून सीसीपी बिल्डिंग मिळून इंजिन असतात सीसीपी बिल्डिंग वगैरे थिएटरच्या बिल्डिंग येऊन मार्केटाची बिल्डिंग येऊन बाय लॉज आता 5 वर्ष झाले. बाय लॉज घालले जाल्यार हे सगळे इलिगल जास्त पडले वापरे. बाय लॉज केले बरोबर फॉर द होल सेक्शन for the staff of CCP that we have not done for 5 years. If that was done, there will have been a smooth administration in CCP. Not with a fear of error. मात्र आपली पंचायती आपले कॅन्डिडेट कामावून देण्यासाठी त्या शेजारी हेरिटेज किती असते. आता हेरिटेज किती रिडेव्हलपमेंट आता मंत्री आमचे निरामारच नाही. सगळ्यांनी ग्राउंड बांध बांधलेले आहे. आफ्रिकाचे लोक गेले कालपाचे लोक गेले आपले जे गाव सोडून निरामार आता फार मंत्री झाले. बँकांकडे पैसे हा असले खेळायचे घेतात 2 कोटीचे सगळे आणि कोण घेतले बँकांकडे हे उठले. आमचे हिंदू मुस्लिम होते आपले रिलिजन असे सगळे कामात असले. एक युनिटी असेल आमची क्रिसमस जाओ गणेश जाओ दिवाळी जाओ ईद जाओ एक युनिटी आली सगळे पणजेकरांचे. We never thought that we all one. But now, gradually getting disappearing like what it is happening in Mumbai. Where is the Gandhi? Where is Kohli? Where is Ipsin in Mumbai? World जे आता ते गोवा बोलल्या हा गोवा एक वॉर्डर झाला बायले एक वॉर्डर जाते पहिले किती वॉर्डर जाते त्यांचा गट्स हा झालाय पाहिजे फुटबॉल so confident why had why did he had got a capacity and so much work his son has done so much work. Why has he done this? आमचा त्रास घेऊन त्रास केले कोणती करा एक घरान काय एक मॉडेल 2 मिलियन कसे मॉडेल त्यांचं किती काम जाय त्याच्यामुळे सर्टिफिकेट जाय कोण देतो तुम्हाला हेच सांग एखाद्या पासून त्यांचे त्याच्याने आता पुढे राहून Babu's Multanat had gone with 17 seats, taking 13 of Parikar.
My wife and myself were the drunk one. When Tony Rodriguez was counted for left Babu Vishwanath and joined the BJP, he had no other option but to take my help to form the party. And I seek that but I did not permission. It was part of the compulsion. So सध्या तुमच्या चेक वाचलेले थोड्या प्रमाणात बाहेर म्हाका खूप उमेद दिसता लोक आपल्या हितून भायर सरलेले आसा टायड एंड वोटींग केलेले आसा आपल्या बॅलेट आणि गाजरावर ते गाजरात खूप पयशाचो जोड केला and it is also with the help of government officials they will be distributing the money. So आता अशी दोन पॅनलामधील आमकां पळोवपाक मेळटा एक स्ट्रॉंग पॅनल आसा एक दुसऱ्या मेळटा टुगेदर फॉर प्रोग्रेसीव पणजे आनी आमी पळयता आदले माजी मेयर महापौर हांचे कडेन उलयले तांच्यांनी कांय आरोपूय केलेले आसा आमी सगळ्यांक कामपाक ह्या वाठारांत 8, 9, 10 अशे प्रकार मतदान करपा खातीर लोक व्हडा संख्येन येवपाक लागले मतदान तर मतदान केंद्रावेली परिस्थिती आमी जाणून घेतली आणि अश्योच आमी तुमकां फुडले अपडेट्स दीत रावतले. आतां वळया फुडल्या खबरां कडेन. पणजी महापालिका वेंचणुके खातीर बुधवारा सकाळी 8 वरांच्यान सुरवात जाल्या ते 5 वरां मेरेन चालू आसतले. महापालिकेच्या 30 प्रभागां खातीर एकूण 70 उमेदवारां मदीं ही वेंचणूक जातली. मतमेजणी 13 मार्चाक सकाळी 8 वरां सावन श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमाचेर सुरू जातली. मतमेजणी जाल्या उपरांत 13 मार्चाक निकाल जाहीर करतले. पळयात वेगवेगळ्या पोलिंग बुथाचेर चलिल्लें मतदान. तर आयज 11 मार्च CCP इलेक्शन आणि सकाळच्यान सगळे जोरदार तयारी चालू आसा. पणजेचे नागरीक आता बहुसंख्येन हळूहळू भायर सरपाक लागिल्ले आसा. मात्र सध्या प्रभाग क्रमांक 9तले उमेदवार आमी पणजेकरांचे सुरेंद्र फुर्तादो हांचे बरोबर आसा. तांच्यांनी मतनोंदणी केलेली आसा हांगासर कांपाला ह्या बुथाचेर येवन. जाणून घेवया तांच्या कडल्यान की कसो प्रतिसाद आसा लोकांचो आनी लोक कशे भायर सरपाक लागिल्ले आसा. तरी येवपाक कसो प्रतिसाद आसा लोक तुमच्या वाटेंतल्यान येवपाक भायर सगळे लोक सकाळचे येवंक लागले. हांव पयलीं एज अ जेंट्स आय कास्ट माय वोट फर्स्ट एंड माय वायफ कास्ट हर वोट इन बिहाफ ऑफ द विमन फर्स्ट. सो इज अ गुड सायन एंड लॉट ऑफ पीपल हॅव ऑलरेडी स्टार्टेड कमिंग एंड कास्टिंग द वोट. पणजेचे लोक न्हू खूब स्मार्ट, कोण उलयना ते आतां बॅलेट बॉक्सान उलयतले न्हू. स्मार्ट सिटी बरें जालां कितें जालें तें लोक दाखयतले. स्मार्ट सिटी बरें जाल्यार हांगा पळयात मरे तकले हांगा पळयतले. लोक स्मार्ट सिटीच्या विरोधात आसा काय तांकां ती आपली पयलींची पारंपारीक पणजे तांकां तेमकां स्मार्ट सिटीचेर एगेन्स्ट कितें जालें तें पारंपारिकाचें कितें आहा तें सोंपलें तेमकां जाय. ते वॉन्ट बॅक द ओल्ड ग्लोरी ऑफ पणजी सिटी. केलें मतदान केलें तुमी? मतदान जालें. ओके. म्हणजे खंयचे विचारसरणीक धरून तुमी मतदान केलेलें आसा? मतदारांनी ॲक्च्युली विचार करूंक जाय की पणजेची जी स्थिती आज जी हाडल्या आणि ताका लागून सगळ्यांक एकठांय जावन एक विचार असो आसा की बुरशी जी पयलीं आमी पळयल्ली पणजी सिटी आनी आत्ताची पणजी सिटी हातूंतलो जो डिफरन्स आसा आणि तातूंतले तुमी सगळें पळयात. इन्फ्रास्ट्रक्चर स्मार्ट सिटीच्या नांवा सकयल तुमी केल्ली जी बरबादी, पयशाची बरबादी आसूनी किंवा अस्वच्छता आसूनी चेंजीस जावपाक जाय. चेंजीस जावपाक जाय म्हणून मतदान जाता न्ही. नाल्यार 5 वर्सां पेक्षा 50 वर्सांचो काळ आसतलो आशिल्लो. थँक्यू. आमी जाणा तशे आशिर्वाद आमचे अशें आसतले. But some people are trying to misuse his name, which the people of Panje know very well. सब भाई अशें जालें तो सगळे तेंकतो हेलो वो BJP. हांगा लोक आसा दे आर
ready to sacrifice anything for power, which will never happen. The people of Panjim are very clever. Anik hanga 1,600 plus voters asa. This is the biggest ward in the CCP. Anik the voting is going on good. It has started on a very smooth note, and people are coming out now. चडशे हांगा कितें जाता की हांगा सकाळचे चडशे लोक वोटींग करता आनी मागीर थोड्या वेळान म्हणजे 11 साडे 11 मातशें कमी जातलें पूण मागीर 3 जाता कितें पिकअप जाता. So we expect around 55-60% voting. All the promises that will be made from the future from the opposition. Like our panel, now the panel says vote for change. If you look at their manifesto, there is no difference between their manifesto and what we are currently working on right now. Also, if you look at what the opposition has said and what they had claimed about removing the casinos, they also said that they won't be able to do that. What I'm saying is now the opposition will promise you a lot of things, right? I'll give you basic examples. In ward number 2, I will say, okay. Cecil made a video about the fish market that the ladies of Ivam were using. That proposal for the fish market was ready 1 year ago. It is only, I remember she had campaigned for Nelson, who was a candidate in Ward 1. It was Nelson and somebody that she had backed that had blocked the proposal. Now they are starting their... पणजी महापालिका वेंचणुके खातीरचे मतदानाक सकाळच्यान सुरवात जाल्ली आसा. तर सध्या आतां आमचो तो प्रोड्युसर गौरी शामोणकर तशेंच आमचे एडिटर डिरेक्टर राजू सर आसात. तर आमी तांचे वांगडा आनी जाणून घेवया सध्याचे आढावो. तिसरी पणजी महानगरपालिकेचो आमी सकाळच्यान नियाळ घेत आसात. आतांच आमी आदले महापौर सुरेंद्र सुरताजी हांचे कडेन उलयले. तांच्यांनी त्या मदून मागीर आरोप प्रत्यारोप केले. सध्या व्हडा संख्येन लोक भायर सरपाक लागिल्ले आसा. 2 ह्या पॅनला मदीं व्हड लढत आमकां पळोवपाक मेळटा. एक म्हणल्यार तुगे एक मंथनाथ हांचे पॅनल जाल्यार तुजे कडेन उत्पल सदेकर हांचे आमी पणजेकार टुगेदर फॉर अ प्रोग्रेसीव पणजे आनी आमी पणजेकार. मात 2 विचारसरणी हांगासर अशी जाल्ली आसा पणजेच्या नागरिकां मदीं. ती म्हटल्यार एक तर आपले पणजेची ग्लोरी राखप, त्याच बरोबर हेरिटेज दायज जे आसा तें सांबाळप. आनी आतां आमी पळोवपाक शकता पणजे कशे तरेन स्मार्ट जावपाक लागले आनी तितूंतल्यान वेगवेगळे बंद आनी लोकांचो आक्रोश आमकां लोकां मदल्यान आयकूंक मेळटा. मात्र एकंदरीत आतां सध्या आमच्या गोमंतकाचे संपादक सांगतना राजू नायक आमच्या बरोबर आसा. तांच्यांनी कसो आढावो घेतलो आनी तांकां लोकां कडल्यान कशी प्रतिक्रिया मेळिल्ली आसा तांचो एक बारीकसो नियाळ घेवया. हांव न्ही हांगा 8:30 पडले व्हडले टायम दिसलो ना. तुका एक गेले कशें केलं सकाळ बेगीन येवन वोट दितात तें खरें. मागीर तुका वेळ मेळना, बाजारान गेले, नुस्तें हाडलें, घरा गेले, चिकत रावले. सकाळी उठून मोटिवेट करपा पळयली एकूच म्हाका हो बाल भवनाची एरिया जर सोडली म्हाका कडेन सकाळ दिसलें त्या वोटींग करपाक जाय ती वोटीर म्हाका दिसली ना. आनी स्वाभावीक आहा ज्या पद्दतीन इलेक्शनाचो तो फिवर करपाक जाय आशिल्लो, मिडिया बोवाळ करपाक जाय आशिल्ली, कार्यकर्त्यांनी येवपाक जाय आशिल्ले, सभा जावपाक जाय आशिल्ली. 1-2 तर पणजेक सभा जावपाक जाय आशिल्ली. ते सगळें म्हाका दिसती पण असो एक जागृती इलेक्शनाच्या नजरेन जावपाक जाय ती जागृती म्हाका दिसती पडली ना ह्या इलेक्शनाक. ते गोमंतकान आमी चूक केलें पळय. गोमंतकान आमी फाटले 15 दीस तरी हाफ्ते वेगवेगळे तरेन येता तेजे प्रश्न मांडले, लोकांचे ओपिनियन घेतले, एक्सपर्ट म्हणले, कोण कावन्सिलर खंय उबे रावले उमेदवार ते 2 लोक तांची प्रमुख उमेदवारांची वळख करून दिली. पूण हे बाकीचे प्रसार माध्यमांनी केलें ना. बाकी प्रसार माध्यमांनी अशी तरेची चर्चा जावपाक दिली ना. त्या पणजे म्हळ्यार अशी एक उबंद पळयली सिटी अशी दिसता. कारण एक फॉरवर्ड करतलो पावल पंतप्रधान मरे तो आमकां मदत घेतलो. काळगांवचे तो चलयलो शेख आनी उत्कल पदेकर पणजेन काय जाग घेतलो. अशे तरेचें एक वातावरण तयार जालें. एकूच लोकांक समजून घेवपाक इलेक्शन म्हळ्यार कितें, जागृताय म्हळ्यार कितें म्हणून ह्यो सभा गरजेचे असतात. फक्त हळू काय लोकांनी रातचेच प्रचार करप पावल घालता म्हाका रातचोच भोंवतालो. हे सगळें मातशें इल्ले व्हडले लेवलाचे जावपाक लागले. पणजे न्ही हांव एक इंटरनॅशनल सिटी म्हणटा, हेरिटेज सिटी म्हणटा. पूण हे जे वैभव हांवें फाटले कितले वर्सां पळयल्या बरे ओपन स्पेसीस ग्रावंडार ओल्ड हेरिटेज बिल्डींग ते सगळी मोडपाक लागल्या. हे सगळें सांबाळून घेवप गोंयचो सेवा. पणजे गोंयांत पणजेची सिटी ना. पणजे इज इंटरनॅशनल सिटी, आमची हेरिटेज सिटी बरी मांडवी, ताची मांडवी जॅक ताचेर आशिल्ल्या आदीच्या पॅलेस वेगवेगळ्यो इमारती तांचे कलरफूल इमारती हे पळोवपाक लोक येतात. कितले लोक ट्युरिस्ट येतात. ट्युरिस्टाचो 50% तरी ट्युरिस्ट पणजेन भेट दितात. पणजे पणजेचे वैभव सांबाळप हे राजकीय पक्षाचे लागणूक, हे फुडाऱ्यांची लागणूक.
लागू फुडल्या आता 5 वर्सांनी कशी चलयतले हे खूब इम्पॉर्टंट आहा. दुसरे वरवीं हांव पळयता तशें की फाटल्या इलेक्शनाक मनोहर पर्रीकरालो तो जो चलो आसा तो खूब कमी मतांनी पडला. तो आपल्याला पणजेचे जे फाटल्या 5 वर्सांनंतर स्टेट तांचो कितें प्रभाव आसा तो प्रभाव पण हांवें दवरलो काय कितें. आनी दुसऱ्या वरवीं बाबू गोंयकाराक कशें तरेन परदेश पद्दत जिखून येवपाचो. पणजे जिखतलो ताळगांवां जिखतलो तो आनी कितें खाजेर प्रभाव जाता ताजो प्रभाव पॉलिटिकली कितलो उरला. आनी गोंयांत जी पळय हालीं फाटल्या 3-4 म्हयन्यांत जी आंदोलनां जाल्यात ती आंदोलनां गोंयचे राखपा खातीर जाला न्ही. कन्वर्जन नाका म्हणटात, गोंयचें अस्तित्व सांबाळें म्हणटात, नागरिकांचें अस्तित्व सांबाळें. ताचें रिफ्लेक्शन कितें पडटा पणजेचेर. दोन इलेक्शनाक जावपाचें कोण्याक इलेक्शन जाता हातूंतल्यान फुडार मनीस घेवपी नागरीक त्या आंदोलना उपरांत उजवी नजरेन बरे नजरेन गोंयच्या अस्तित्वाचे नजरेन चिंतता काय कितें ते म्हाका दिसता ह्या इलेक्शनाची करतलो. तुम्ही जसं आताच उल्लेख केला म्हणजे पणजेचे जायत किंवा ग्लोरी ऑफ पणजी ती आम्ही पयलींच्यान पळयत येयला कशी पणजे आसा. एका सायडीन महालक्ष्मी देवूळ आसा, आणि हे सगळें सौंदर्यकरण कर जेन्ना तूं हांगातल्यान ते सांता मोनिका बोट बी येता तितूंतल्यान जर बरो पातळ गेलो काय पणजेचे हे बरे चित्र गोंया मुखार दिसता. मात्र हांव सुद्दां कॅसिनो आणि वेगवेगळी लायटिंग तेका लागून हे सगळें वातावरण भयान जालेलें आसा. आणि होच प्रश्न हांवें आतांचो मेयर रोहित मोन्सेरात हाका केलो की अशें समज पणजेची ग्लोरी किंवा आमची हेरिटेज समज आसचे जाल्यार तुमी कितें केलेलें आसा आतां मेरेन. तर तो म्हणटा आमी डेव्हलपमेंट केलेलें आसा. पयलीं जी बुट्टी येताली तेजेर आमी उपाय हाडलो आणि लोकांक जाय म्हणटा. एक वेळ तरी पावसान पडल्यान दुखी येताली स्मार्ट सिटीन तर आयली ना. आनी स्मार्ट सिटी हांव म्हणटा न्ही हांव फक्त ब्युटीचे भितर म्हणना. स्मार्ट सिटीन भितर सामान्य नागरीक ज्येष्ठ नागरीक पणजे रावपी ज्येष्ठ नागरिकांची संख्या जवळ 70% मोठ्या संख्येन गोंयचे ज्येष्ठ नागरीक पणजे रावतात. तांचे कडेन तुमी कितें केलां तांचे कडेन ओपन स्पेसीस गार्डन रस्त्यार भोंवपाचें एक बरे तरेन माणसाची बरे फुटपाथ हे खरें जावपाक झाडां रोवपाक जाय. शितलकाय पणजे निर्माण केला. पणजे तापता कारण झाडां कितें मारून उडयल्या ती तापपाक नवी झाडां तुमी कितें रोयली. पणजे पानोळकर मारल्या दिसती पडटा ती झाडां 70 वर्सां पयलीं जायल्लीं झाडां आनी ताका तुमी नवे पर्याय निर्माण केले. ती येरादारी करप्यांक सावळी दिता ती सावळी आमकां जाय न्ही. कारण जाणटे लोक फुडले एक फुडल्या 20 वर्सांत पणजे रावपी जाणटे नागरिकांची संख्या आनीक 10% वाडपाचें. तांचे कितें केलें ही दूरदृश्टी हे दुर्दृश्टी खातीर आमकां हेरिटेज सिटी जाय. त्या दुर्दृश्टी खातीर हांगा रावपी नागरिकांक एक थाकाय मेळपी सिटी जाय. ही सिटी आमकां आमी चिंततात ती बरी इंटरनॅशनल सिटी जावची अशें आमकां दिसता. आनी त्या खातीर पयशे भरपूर येता. जागतीक संस्था जे पणजे पयशे करतात ते सरकाराची डेव्हलपमेंट जावपाची गरज ना. जागतीक संस्था जांचे कळत पणजे सिटी डेव्हलपमेंट रिडेव्हलपमेंट जाता. डेव्हलपमेंट म्हळ्यार फक्त ल्हान घर कापून व्हडली बिल्डींग बांदप न्ही. डेव्हलपमेंट म्हणजे नागरिकांक थाकाय दिवपी सिटी. ही समज थाकाय दिवपी सिटी समज जाय किंवा पणजेची ग्लोरी दाखपाक जाय जाल्यार हे आतां दोनूय चॅनल जे करता ते पणजेकारांक मूळ पणजेकारांक हे सगळें दिवपाक सक्षम आसा अशें दिसता काय ही तांची पूर्व परीक्षा कशी दिसता. बरो प्रश्न जाल्लो. आतां ह्या प्रश्नाचे हांव जाप कशी दिना. ह्या प्रश्नाचे जाप दिना अशें की हातूंत भितर शाराच्या प्लॅनिंगा संदर्भात शाराच्या फुडारा संदर्भात विचार करपी कितले उमेदवार आहात. बरोबर म्हाका खूब कमी लोक दिसतात. हे सगळे एक शिकून आयले की लिडरशीप तुज्या हातान तुमी जाय ते पणजे जाल्यार आनी ते रबर स्टॅम्प जातात. हो रबर स्टॅम्प गावपी नगरसेवक आमकां पणजेचो भलायकी पणजेची फुडार बरे तरेन चिंतपाक कितें. म्हणजे हे सध्या पक्षाच्या विचारसरणी धरून चाललेले अशें म्हाका दिसता. पूण पणजेच्या विचारसरणीक धरून खंय तरी म्हाका पणजेच्या विचारसरणीक धरून पॅनलान तशें काम करन पडना. दोनूय पॅनलान भितर पणजेचो फुडार चिंतून भितर कशे लोक मुद्दाम जिखून हाडपा खातीर प्रयत्न केले अशें दिसता. ठरावीक पारंपारीक राजकारणात घेतलेले उबे केले. सिटी प्लॅनर मुखार हाडून तांकां तिकेट दिवपाक जाय. पणजेच्या राजकारणात येयात. कारण ही पक्षीय राजकारणात पक्षीय पातळीचेर इलेक्शन जायना बरें ना मुखार हाडून तांकां आमी तिकेटी दिवन तांकां जिखून हाडपाक गरज. पणजेन भितर अशे तरेचे एक नागरिकांतल्यान उडून आयिल्लें नेतृत्व म्हाका दिसता.
म्हणजे जी क्षमता मूळ पणजेकरांची तो प्रत्येक पणजेकार उलोवपाक सोदता किंवा आपली जी पणजे आसा ती आपल्या तेजी नजाकत जी आसा ती परती मेळची म्हणून तळमळ तेजी आसात. पूण असो प्रतिनिधी खंय फुडें येवपाक जाय जो आपले पणजे राखपा खातीर ताचे ग्लोरी हेरिटेज रक्षण करपा खातीर फुडें सरतलो असो. पळोवया हाचे परिणाम सीसीटी इलेक्शनाचे खंय पावताले. सगळे ब्रेकिंग आनी अपडेट आमी गोमंतक टीव्हीच्या माध्यमांतल्यान तुमचे मेरेन फावत रावतले. कॅमेरामॅन हर्ष नाळेकर हांव गौरीश परफॉर्मन्स पळयत रावत गोमंतक टीव्ही. पणजे महापालिका वेंचणुकेच्या मतदाना फाटभुंयेर जाल्ली ही चर्चा जी आसा पणजेन खंयची उदरगत जाल्ली आसा आनी फुडाराक कसली उदरगत जाय हाचे विशीं जी चर्चा जाली तशेंच आनीकूय फुडले अपडेट्स आमी तुमकां दीत रावतले. तर हे बुलेटिन हांगाच सोंपयता. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. This is my life. मेरी मजबूरी ये है कि मुझे रोज सेट पे आना पड़ता है और विद पारुल यूनिवर्सिटीज ऑनलाइन प्रोग्राम यू कैन स्टडी एनी टाइम एनीवेयर.